मागता ते बापा तावन तुमकां मागूं धाडटा एका मुना एका काळजा तुझी नावी सोम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीचे मुखां मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोवता एका मुना एका काळजा तुझी नावी सोम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीचे मुखां मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोवता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जेजू बाळकते बोमगाळ भावनो आणि भयणीनो, सकाळींच्या फुडा जेजू सरशी आमी धांवून आयल्या आमची मागणी ते सवां घेवन आनी ह्या ब्रेस्तर दीस आमी प्रत्येक जावन इस्रायल आनी पॅलेस्तीन ह्या दोन राष्ट्रां मदें उपजल्लो झुजू तांचे खातीर विशेष रितीन मागता. इदळूच तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे 1000च्या चडीत लोक मेला, जायतो लोक घायेला, घर सांडून दुसरे कडेन पडला आनी दीस कश्टांचे आसात. मात्र न्ही आमच्या गांवचो आमच्या कुटुंबांतलीं जायतीं जाणां थंयसर वावर करते आसात. त्या देखून ह्या दोनी राष्ट्रां मदें शांती उपजोवचे खातीर ह्या दिसाच्या सकट नोवेना वेळार आनी मिसा वेळार आमी मागतले हांव खंडीत जावन तुमी तुमच्या तेरसा वेळार हो विशय धरून मागतात म्हण हांव पाती येता. दुसऱ्यान भावनो आनी भयणीनो, आज जेजू म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें, सोदा तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें. खंडीत जावन ह्या विश्वासान आनी भावार्थान आमी मागया. देव आमकां केदींकच निराशे करिना. ताच्या उतराचेर बरवसलेल्यांक तांचो आदार ताची मजत सदांच आसा. तर ही चिंतना मतीन दवरून ह्या पवित्र युक्रिस्तांत जेजूक भेटोवंक आमी आयती जाता आसतना ताचे विरोध आनी आमच्या पेल्या विरोध आदारिल्ल्या पातकांचें बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वत्र देवाक जगण्याव सारू सुनता मनात चिंतून तोंडाव सरून वायट देवानी बरें सरून आनी जायतीं पदकां केल्या. ओमचो अपराध ओमचो लोड अपराध ह्या पासून भुरग्यां सुद्दां संवार म्हणे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर सुस्ता काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थुया. जे कोणे हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांची तेसवां आमची जण एकल्याची तेसवां मोतीक हाडून देवाक समर्पया. काकुळदार आनी सर बलिश्ट सर्वेस्परा,
तूं झुजां दमयताय आनी गर्विश्ट्यांक सकला आपटिताय. झुजाचे आकांत आमचे वयले निवाळ आनी आमचीं दुकां पुसून काड. आनी काळजाच्या एकवटान तुजीं भुरगीं कशें जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मालाकी प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप. तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यान म्हणटा सुरेशभर, तरी तुमी विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हळां. तुमी म्हळां सुरेशभराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताज्यो आज्ञा पाळून वा दळबराच्या सुरेशभरा मुखार खंतीन सोडून आमकां कितें मेळटा. देखून गर्व्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा, नश्टी मनशां सुपळ जातात, देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सुरेशभराची भिरांत धरून आसलेलीं मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सुरेशभरान चीट दिवन तांचें आयकलें. सुरेशभराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवान मान दितात. तांचीं नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयल्लीं. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा उलयता तो दळबराचो सुरेशभर. ती म्हजे खेरीत दायज जातली आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची सेवा करतलो. तेन्ना प्रमाणीक आनी कोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनातलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळी जातलें. पळया, जळत्या आकट्या बरी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोर्व्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबराचो सुरेशभर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतार हें. देवाचे ओदुटकार. सर्वेस्पुराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मुनीस बागी. सर्वेस्पुराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मुनीस मागीर. जो कोण कोट्यांची बुदगी सलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अर्दम्या संगी बसनासता. सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रांत उल्हासून दीस राते नियाळतात तो कोरोस बागी. सर्वेस्पुराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मुनीस मागीर. हो वाळट्या वाळ्याचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता.
आने हातीन घेतलेले सकडियो सुफोळ जाता. सर्वेस्पुराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पुराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुतांची उतराई कोणचे काती, आमची काळजा उघड सर्वेस्पोरा. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. जेजू ताच्या शिसांक सांगा लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालून जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्यान. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टगते पसत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसारलेले खातीरपुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. मापान पवित्र आत्मो दीन जायत. देवाचें उतर हें. जेजू बाळकतें भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर एक मनीस वा एक विद्यार्थी जावं जिवितांत जावं वेव्हारांत जावं शिकपांत मुखार वचना जाल्यार, अभिवृद्धी जोडिना जाल्यार एक प्रमुख कारण आसा. खंयचें जावं, खंयचें जावं, वेव्हारांत कितलें प्रयत्न केल्यारय मुखार वचना, शिकपांत कितलें शिकल्यारय मांडो दडायल्यारय कांय रिगाना, आनी अशें अभिवृद्धी जायना. कितें आसूंक पुरो कारण? तुमी वडिलां सांगा. कांय ना गे? ओके, हांव सांगतां. इंग्लिशांत ह्या शब्दाक डिस्करेज म्हणटात. डिस्करेजमेंट.
कोंकणीन कितें अर्थ जाता? डिस्करेजमेंट म्हळ्यार करेज म्हळ्यार कितें? धैर्य. करेज म्हळ्यार धैर्य, पात्यणी, बरवोसो. डिस्करेजमेंट म्हळ्यार ताचे ऑपोजीट. ताचे ऑपोजीट. धैर्य ना, पात्यणी ना, बरवोसो ना, उमेद ना, प्रोत्साह ना. आतां पळया, तुमच्या घरांतच भुरग्याक सक्कड आसा, बऱ्या इस्कॉलाक घाला, सक्कडी सवलतो आसात, पूण जर त्या भुरग्याक जावं शिकपांत जावं ताची तालेंतां उर्जीत करच्यान, जावं पुरो एक भुरगो वा भुरगें डॅन्सान हुशार आसा, पेंटिंगान हुशार आसा, वा दुसऱ्या खंयच्याय एका कलेंत हुशार आसा, पूण त्या भुरग्याक जर तुमचे तावन वा इस्कॉलातावन प्रोत्साह मेळना जाल्यार, एनकरेजमेंट मेळना जाल्यार कितें जाता? तशेंच जर तुमचे तावन कोणी एकलो नव्या बिझनसाक देंवता, आतां बिझनसाक देंवल्ल्या वेळार त्या बिझनसा विशयींत ताका एनकरेजमेंट मेळना जाल्यार, प्रोत्साह मेळना जाल्यार तो कसो मुखार वेतलो? तुमी नव्यान ड्रायव्हिंग शिकतात. ड्रायव्हिंग शिकता आसतना जर तुमकां तुमच्या ट्युटरांतावन वा सांगात्यातावन वा घरातावन कांय एक एनकरेजमेंट मेळना जाल्यार कशें तुमी वाहन चलोवंक शिकतल्यात? पळया, केन्ना आमकां असलें एनकरेजमेंट मेळना, प्रोत्साह मेळना, उमेद मेळना, बरीं उतरां मेळनात, तेन्ना कितें जाता? आमी मुखार वयच्या की आमी फाटीं येता. हे न्हय मात्र वेव्हारांत, न्हय मात्र शिकपांत, न्हय मात्र आमची तालेंतां उर्जीत करच्यांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां केदाळय उत्सव जायचे, धैर्य जायचे, प्रोत्साह जायचे. आतां कित्याक आज हांव हीं उतरां हांगासर उल्लेख करतां? आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांतावन विंचलेलें? मालाकी प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. तें खंयच्या ग्रंथांत आसा? नव्यान गे पोरन्यान? पोरन्यान. पोरन्यान खंय आसा तें? लास्टाक आसा. व्हेरी गुड. पवित्र पुस्तकाच्या पोरन्या तेस्तमेंताच्या लास्टाक आसा. 11चें पुस्तक मालाकीचें पुस्तक, ताचे उपरांत मातेवाचो वांजेल सुरू जाता. आतां कितले अध्याय आसा तातूंत? 3 आसात. ओके, व्हेरी गुड. सो 3 आसात म्हणटना तुमी घरा वचून तें अर्द्या घंट्यान वाचून काडयेत. आज तें एक होमवर्क करा. ओके. आतां हांगासर कितें आसा की म्हळ्यार लोकां थंय एका रितीचो निरुत्सव आसा. तांचे थंय उर्बा ना जाल्या, उमेद ना जाल्या. कित्या खातीर? लोक म्हणटा पळया, सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोचो फायदो ना. सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून आनी दळबरांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा? आमी कित्याक ताचे कायदे पाळचे? आमी कित्याक मिसाक वचोचे? आमी कित्याक मागणी करची? आमी कित्याक उपादेश पाळचे? कितें मेळटा हातूं? देखून गर्व्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा. गर्वी, पातकी, अन्याडी, अन्याय करतले तांकां आमी सदैव म्हणटा. तांकां आमी हुशार म्हणटा. तांकां आमी बागी म्हणटा. कित्याक? नश्टी मनशां सुफळ जातात. पातक करतले, वायट करतले, अन्याय करतले केदळा पळयल्यार सुफळ जातात.
आनी आमी इतले प्रामाणीक जिणी जियेल्यार इतली बरी जिणी जियेल्यार आमी कितें केल्यार आमकां बरें जायना. तांणी आपडलेलें सकट भांगार जाता. आमी न्यायनितीन घडल्यार आमकां कांय जायना. ती देवाची परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तर आमी कित्याक देवाचे उपदेश पाळीचे? आमी कित्याक न्यायनितीन चलचे? वाद सारको गिना सांगा. जे इस्रायल परजा सांगते आसा तांचो वाद सारको आसा की ना? सांगा म्हाका, वाद सारको आसा की ना? आसा. आनी न्ही मात्र तांचो वाद आमचो वाद तोच जावन आसा थोडे पोटी. अरे इतलें सकट बऱ्या रितीन हांव जियेता पूण कांय जायना, मागिल्लें मेळना, वेव्हारांत प्रगती जायना, कश्ट एका फाटल्यान एक, पिडा एका फाटल्यान आनी एक. तर देवाचे उपदेश कित्याक पाळीचे? कित्याक देवाचो मोग करीचे? कित्याक न्यायनितीन चलचे? आतां असली चिंतना आमच्या मोतीन आयली जाल्यार मगळ भोवन न्ही भणिनो, त्या वेळार कितें जाता? डिस्करेजमेंट आमचें तें आयलें म्हूण जालें. आमचें तें आसचो प्रोत्सव उणो जालो म्हूण जालें. आमची तें आसची उमेद निवली म्हूण जालें. आनी आमी कितें जाता? सवकास थंड जाता, थंड जाता, थंड जाता. कुडींतले विश्वे मरोन येता आसतना आनी एकलो मनीस मरणाक लागीं जातना कितें जाता? ताची कूंड थंड जावन येता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितान आमची उर्बा निवता, आमची उमेद निवता आनी आमी थंड जाते येता. इस्रायल परजें घडलें तशें तेंचाच मालाकी प्रवादी उल्लेख करता आनी आमकांय घडता. तर मगळ भोवन न्ही भणिनो, असल्या एका वायट संगती विशयंत आमी कशें झुजचें? ताका उतरांय ताका जापी आयच्या वाचपांतच आसा. वाचपांतच आसा. वाचपाच्या एका वळींत अशें सांगलां की सर्वेस्पराक भियोन चला केन्ना आमचें तें उर्बा निवता. कित्याक आमी अशें करीचे? कित्याक आमी देवाक विधेय जावन चलचें म्हणटाना मालाकी प्रवादी म्हणटा देवाक भियोन चला. आतां देवाक भियोन चलच्यांत कसलीं बेसांवां आसात? किर्तनकार बारीच अपुरबायेन ही बेसांवां आमकां तो वर्णिता. जो कोण सर्वेस्पराक भियेता ताका ताणें दवरूंक जाय ती वाट दाखयता. भायल्यान आमकां कांय दिसना जावंक पुरो, भायल्यान आमचें तें यशस्वी मेळना जावंक पुरो, पूण किर्तनकार म्हणटा जर तूं सर्वेस्पराक भियेताय तेन्ना देव तुका तुजी वाट दाखयतलो. आयच्या किर्तनांतच आमी अपुरबायेन गायलें पळया. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. आमकां तें बागीपण तें बेसांव त्या वेळार दिसून येवचें ना मगाळ भोवन न्ही भणिनो. पूण खंडीत जावन जर आमी विश्वासान बावाडतान आनी थिरसणेन ताचो मोग करता, ताचेर विश्वास दवरता, खंडीत जावन ताचें बेसांव मेळटाच. त्या देखून किर्तनाच्या दुसऱ्या वळींत किर्तनकार म्हणटा पळया, तो वाळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनांत, ताणें हातीन घेतलेलें सकड सुफळ जाता. एक जड लायलें म्हणटाना ताका उदक जाय, पूण तेंच जड वाळच्या उदकाच्या जरी सरशी आमी लायलें जाल्यार उदक वतीचें म्हणना. तेन्ना कितें जाता? तो रूख निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनांत, आनी तसल्या मनशान आपडलेलें सकड सुफळ जाता. देवाची भासवणी ही, देवाचें उतर हें. दुसऱ्यान मगाळ भोवन न्ही भणिनो, मालाकी प्रवादी आयच्या वाचपान म्हणटा एकामेका लागीं उलया. म्हाका मात्र उर्बा येवची न्ही, म्हाका मात्र अपधैर्य येवचें न्ही, म्हाका मात्र पातयेणी उणी जावची न्ही. आमी हर एकले एकाच वर्तुळांत आसात.
आतां असल्या संदर्भार आमी कितें करचें एकामेका लागीं उलयचें एकामेकाक धैर्य दिवचें एकामेका थंय विश्वास येवचे बरी आमी करचें तें सोडून मुगाळ भोवून आनी बडिनो जर एकलो इल्लो लो आसा इल्लो डिप्रेस्ड आसा इल्लो सॅड आसा दुखेस्त आसा जाल्यार ताचे थंय उर्बान येवल्या जाल्यार ताका आनीक इल्लें उदक वचचें न्ही शेळें उदक वचचें न्ही बदलाक ताका आनीक उर्बेवंत करचें उर्बेवंत करीत जाल्यार कितें करचें ताचे लागीं आमी उलयचें प्रोत्साहाचीं उतरां दिवचें पाट तापडचें हांव आसा म्हणचें धैर्य दिवचें आनी ताणें मुखार वचच्याक आमी प्रोत्साह दिवचें मालाकी प्रवादी तेंच करता लोक म्हणटा आमी कित्याक देवाचे उपादेश पाळीचे पूण प्रवादी म्हणटा पाळा आनी पाळचे मुखांतर तुमकां आनीकय सडीत बेसांव मेळटलें त्या खातीर मुखार भोवून आनी बडिनो खंडीत जावन आमी प्रोत्साह दिता आमच्या भुरग्यांक जावं पुरो बायलेक जावं पुरो घोवाक पूण तितल्याक मात्र सीमीत करनासतना हे मिसांव आमच्या घरा भायर जिवंक आमी प्रयत्न करया जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार जावं आमच्या इस्कॉलांत जावं आमच्या वेव्हारांत वाड्यांत फिरगजेंत एकामेकाची पाट तापड न्हू सांगाता मुखार वचूंक प्रयत्न करया आमचे ते असो कुर्ले स्वभाव सोडून सोडया एकल्याच्या पांय ओडच्या बदलाक एकल्याची पाट तापड न्हू आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवया तिसऱ्यान मुखार भोवून आनी बडिनो मालाकी प्रवादी जेजूच्या येण्या विशयी उलयलेलो प्रवादी दुसऱ्या येण्या विशयी जेजू येतलो म्हूण आनी हें वाचप आखेर जाता आनी म्हणटा थंयसर नितीचो सूर्य उदेतलो सन ऑफ रायचियसनेस कोण तो नितीचो सूर्य तो जेजू आनी तेन्ना तो म्हणटा आतां नश्टी मनीस मुखार गेल्लें तुमकां पळोवंक मेळटलें वायट करतल्यांक अन्याय करतल्यांक शिक्षा मेळना ना म्हणून तुमकां बेसाराय भोगतले पूण उडास दवरा मुखार भोवून आनी बडिनो जेन्ना जेजू दुसऱ्यान येता हर एकल्याची तो झडती करता आनी तो झडती करता ताणें ताणें आदारलेल्या कृत्यांक लागून त्या देखून तुमी विश्वास सांडिनाकात तुमी धैर्य सांडिनाकात तुमी उमेद सांडिनाकात तुमी दुसऱ्यांचेर दिश्ट कोसोवन तुमकां आनी तांकां कंपेर करनाकात बदलाक तुमी मुखार पळया तुमी जेजूक पळया तुमी वचोंक जाय त्या शेवटाक पळया आनी तेन्ना तुमकां धैर्य मेळटलें उमेद निवची ना आनी तुमी सदांय जिवान भरतल्यात आनी तुमचे थंय खरो विश्वास जिवाळटलो तर मुखार भोवून आनी बडिनो आमच्या जिवितांत जावं आमच्या वेव्हारांत जावं आमच्या शिकपांत जावं आमच्या भावार्थाच्या जिणयेंत असली निरुत्साहाची चिंतना येता आसतना आमी जेजूचेर दिश्ट कोसोवया आमी हेरां संगी आमचें जिवीत कंपेर करचें न्ही बगार जेजू संगी आमचें जिवीत कंपेर करूंक जाय आमची दिश्ट ताचेर कंसयलेली जाय कशें एकलो खेळगाडी खेदाळे ताची दिश्ट ताणें जोडूंक वेच्या पदकाचेर आसता मेडलाचेर आसता मेडलाचेर दिश्ट दवरली जाल्यार मात्र ताका जीक जोडूंक सुलभ जाता तशेंच मुखार भोवून आनी बडिनो आमचें मेडल आमची ट्रॉफी जावन आसा जेजू आनी ताणें बसोवचें सर्गाराज ताचेर दिश्ट कोसोवन आमची मेटां आमी काडया आमेन तू वेसरसलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या बेटवणी वेळी वावरांनी वसाना संगीची अर्पीत हांव तुका भक्तीपोनी गोवांचो हुंडो अर्पिता दाखांचो वाय समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरतान मागता पाव कालते पोना गोवांचो हुंडो अर्पिता दाखांचो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरतान
magtaong Bapa kaltipunan. Bono ni Badino, ami betonche हे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाऊन मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेमेक आमच्या नक्या भविष्याच्या देवाक सरेस्पोर म्हणून घेऊ. दयाळ बापा, तुझो पूत आमची शांती ताणें आपल्या रक्तान आमचो द्वेष काडून उडयलो म्हूण उगडास कर. आमचे दळडीर आनी निर्भागपळे मनशांचो तूं मोग करताय, तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्ती दी. तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्मे वरवीं अवकार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्त सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय. सर्गी तुका जयचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रत्म्याची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गूट परगटुया. सोम्याची सू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्याचे सू आम्ही अत्रिक्ता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रथमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो वडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो प्रवृत्त सुदारून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीच्या कुतकर तांकां आनी तुजे इश्टकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीन म्हाका मोठ पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांज तुझ्या निश्कळपती भगवान धर्मता आनी सर कळीन तुका नवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. येजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. शांती संवसारांत स्थापन जावचे खातीर परत्यान एकपटी सुम्यांचे केल्ले मागणे सांगता आमी मागया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परास वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारखा कुळदीन सर पातकेंती सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या उतरांचें म्हाका फोवना, तुज्या उतरान म्हाका बळें मेळटलें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कितली मोवाळ वाकूळ तुजी,
आसीन दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदादोस करची पुवीत करची आमची मुखार शांती सागुरा आमच्या दयाळ सोडवो दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाबोय जीवी जीवता तारा मुखार शांती सागुरा आमच्या दयाळ सोडवो दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाबोय जीवी जीवता तारा एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो अनुभव करया. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा मनशाच्या काळजाक घटाय दिता त्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. झुजाचे हाल आनी देसवाट आमचे तावन पयस कर आनी तुज्या मोगाचे आनी नितीचे कायदे थिरायेन पाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सोमारा दिसा आमच्या भारताच्या एका भाग्यवंताचें स्मरण आमी करता. तो जावन आसा भाग्यवंत आगस्टीन तेवरा परंबेल, केरळाचो तो. मंगळारा दीस आंतियोकाचो इनास हाचें स्मरण आमी करता. आनी बुधवारा दीस सान लूक वांजेलिस्त हाचें फेस्त आमी करता. लूक खंय आसा हांगा? खंय आसा? ह्या पुणशेतांत लूक खंय आसा? वांजेलिस्त लूक पोर हांवें सांगलें उडा साय हो थंय आसा. पाडो ताचो संकेत. ओके. आतां तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे आमी रेतीर मांडून हाडल्या ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25 तारीखे म्हणसर 23rd to 25th रजेचे दीस ते. आनी खर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा ही रेतीर हांगासर सोलोवन व्हरतात. आनी हांवें म्हणलें ही रेतीर प्रत्येक जावन सांत पावलोन रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर आसतले म्हणून. तुमी तुमचे होमवर्क करनासात म्हणून हांव पातयेतां. आनी तुमकां आदार जावन आमच्या पुणशेताचें यूट्यूब चॅनल आसा कार्मेल किरण म्हणून. आनी थंयसर आमी ह्या पत्राचो एकच अध्याय एका दिसा पब्लीश करता वाचून. तें वाचचें मात्र न्हय, त्या अध्यायाचेर मोठवी विवरी तुमकां आमी दिता.
अध्यायाचेर मोठो विवरी दिता त्या देखून तो अध्याय तुमकां समजूंक सुलाभ जाता. त्या देखून तुमी कार्मेल किरण यूट्यूबाक गेल्यार थंयसर हे अध्याय तुमकां वाचूंक आयकूंक पळोवंक मेळटात. आनी रेतिरे बाबतीन खंडीत जावन व्हड कर्स आसा आनी आमी तुमच्या उदारपणाचेर पातयेवन आसा. तिसऱ्यान ह्या रेतिरेचो पयलो दीस म्हणजे सोमार आयुध पुजेचो दीस आनी हांगासर सडताव कातोलिकां तांची वाहनां बेंजार करूंक हाडटात त्या दीस. पूण ह्या फावटी तो रेतिरेचो जाल्ल्यान आनी सुमार 10 ते 11,000 चेरां ह्या गुड्यार मांडूंक आसात जाल्ल्यान हांगासर वाहनांक अवकाश आसचो ना. त्या देखून तुमची वाहनां बेंजार करूंक तुमी आदले दिसा आयतारा दिसा हांगासर हाडयेत. सकाळीं 9 तावन सकाळींचे मीस जाल्ल्या उपरांत सांजेर 6 वरां पर्यंत आमी तुमकां वाहनां बेंजार करून दितले. तुमी उडासांत दवरचें. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी घालया. भोवन निबणीनो जायती मागणी ते सवां इरादे घेवन आमी हांगासर हर एका ब्रेस्तारा धांवून येता जेजू सरची. कित्याक आमचो अनुभव सांगता की ताचे लागीं आयिल्ले आमी निराशी जावं ना. आमी मागिल्ले तक्षण मेळोवंक ना जावंक पुरो, मागिल्ल्या रितीनच मेळोवंक ना जावं पुरो, पूण खंडीत जावन आमच्यो गरजो ताणें सुदारचल्यात. हो विश्वास आमकां हर एका ब्रेस्तारा आनी हप्त्याच्या दिसांनी हांगासर ओडून हाडटा. आनी आज तत्स भावार्थान आमी आयल्या. आनी आमच्या सर्व वैयक्तीक ते समज सांगता एक प्रत्येक ते साव जेजूक आमी समर्पया. ते जावन आसा इस्रायल आनी पालेस्तिना मदें शांती स्थापन जावचे खातीर. तांच्या लोकान परत्यान सदांचें जिवीत जिवोवचे खातीर. जायतो लोक आमच्या कुटुंबांतलो, आमच्या शेजारचे, आमच्या गांवचे थंयसर वावुराक आसात आनी तांची परिस्थिती कश्टार आसा. म्हणटना शांती स्थापन जावं दी. दोनी राष्ट्रां मदें परतून भाऊ बंदवपणाचो स्पिरीट रुता जावं दी म्हणून विशेष रितीन आतां आमी मागया. सांगता मागया. ए भाग्यवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मागतना सगळ्यांक दयनायक आनी तुज्या बेसावणी बरो. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्या बक्षिना तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण रिटर्न आमकां निवडा. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो. देवसो पूत मनीस जालो. देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या दिसा काळजांचे एका कोटीचे दीस घालून तुज्या मुखार सपडून आमी मागता. तुजे इतले बीर मोठें बरें वाडगाणीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तेळेगार मागती कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमाकडे पुजोन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका तुज्या सदां सर्वता. आमेन. अर्घा मागणें. ए बो उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव.
तुवें आमकां दया केल्या देवरा उपकारा खातीर आमची आर्गां भेटूंक मेळ्ळ्या तुजे काकुर्ती आमी ओडली केल्या तुजो आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पतीने तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाचेर म्हाजी परिपात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे काळांतली दैवीक मजत जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सुवेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमन जेजू बाळका सर्गीच्या तारुखा उगळी कायतवायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मनशा बाळसांव तुजो मोल आयलो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले ल्हान भिकायेची येलो तुबड्या थंय उठार जालो सैताचो मुकूट सोडलो नामान जेजू बाळका सर्गीच्या तारुखा वगळी कायतावायच्या दिसा मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सुवे हांव मुर्या शिरवाती आमकां भगवान कुर्साचे कुरण्य आमकां देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडता ओएसिस 2023 घराण्यातली विनंती अत्म्याचे उमेदीन घराण्यातली विनंती सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेती ऑक्टोबराच्या 23 ते 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तुम्ही येया हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक सागसाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक कर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.